द लॉर्ड. देवाक वाखाणी, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काळ आमचे साय आसा. ताची जिवीत सदां काळ आमचे भितर आसा. ताची जिवीत घेवन आमी चलता. हर एक दिसा तेच्या जिवितान आमी परतून नवी जाता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन देवाक आमी दिन वासूया. ओ ब्रह्माशिका मंत्र वो त्रमासे केराबा तोरो कोमंता अगित्रमासो कोरो वो त्रमासे केराबा शोंदेले वेके माताराबा रिबदान तारा सीन तालावा त्रमासे मासे मासे राबाशो रिखा मंत्र वो त्रमासी केत्र लांदे. ओ हालेलुया. थँक यू जीसस. पहिली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 13 ओळ आमकां अध्याय 13 आमकां सांगता प्रितीमोग मनशांच्यो आनी देवदूतांच्यो भासो हांव उलयन पूण म्हाका प्रितीमोग नासत जाल्यार हांव वास्ते घाटे आनी किणकिण्या कासाळ्या सारको. देवाच्या नांवान उलोवचे देणे म्हाका आसात. सगळ्या गुटाची आनी सगळे विद्येची वळख म्हाका आसात. आनी दोंगर लेगून एके स्वातेर जावन दुसरे स्वातेर व्हरून दवरूंक म्हाका पूर्ण भावार्थ आसात. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हांव कांयच न्हय. सगळे म्हजे आसले नासले तितले वाटेन म्हजी कूड लेखून ल्हासूंक दीन. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हे म्हाका कित्याकूच उपकार ना. फर्स्ट कोरिंथकरांत चॅप्टर 13 वर्स 13 आमकां सांगता आतां ही तिनूच आसात भावार्थ भरवासो आनी मोग पूण हाचे मदें उत्तम तो मोग. मोगाच्या न्हू देवाचें उतर आमकां सांगता 3 आसात. मनशाच्या जिवितान 3 इम्पॉर्टंट वस्तू आहात. भावार्थ भरवासो आनी मोग. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता ह्या भावार्थ भरवासो आनी मोग हाचे मदें उत्तम तो मोग आसा. ज्या वेळार मोग आसा थंय आमकां भावार्थ आसता, भरवासो आसता. मोग आसता थंय आमकां राग द्वेष नासता. मोगान सगळे शांत जाता. मोगा वरवीं सगळे नितळ आनी निर्मळ जाता. तसोच देवान आमचो मोग केला. मोगाच्यान तसोच देवान आमचो मोग केला. संपूर्णायेन देवान आमचो मोग केला. आमी आमचेरूच नदर मारुया. जसो देवान आमचो मोग केला तसो आमी देवाचो मोग करता कितें? आमकांच ह्यो प्रश्न आमी करुया. खरेंच आमी देवाचो मोग करता? खरेंच आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता? कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हज्या आज्ञा सांबाळता. आनी देवाचें हर एक उतर म्हणजे आमकां आज्ञा, एक कमांड कशी आहा. हे पवित्र पुस्तक देवाची एक आज्ञा आमकां आसा. हे पवित्र पुस्तकान बरयलेली हर एक उतर आमकां एक कमांड आसा, आज्ञा आसा. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता जर तर आमी हे देवाचें उतर पाळता जाल्यार ह्यो आज्ञा आमी सांबाळता जाल्यार देवाचो मोग आमी करता. देवान आमचो मोग केला. तेच्या मोगाक सीमा ना. मोगाच्या मितमेर मोग ज्या मोगाक सीमा ना. आयज आमकांच नदर मारुया. आमच्या जिवितान आमी खरोच देवाचो मोग करता जाल्यार ओ आमच्या जिवितान देवा परस आनी कोटरी आमच्या जिवितान व्हडलो आसा जाचो आमी चड मोग करता. मोगाच्या न्हू जरी तर देवाचो नंबर दुसरो आहा आनी खंयची वस्त आनी मनीस आमच्या जिवितान पयल्या नंबराक आसा जाल्यार आमच्या जिवितान केन्नाच सक्सेस आसोचें. कित्याक देवाचो मोग पयलो आनी उपरांत हेर सगळें. प्रामाणीकपणान देवाचो मोग करया. सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है. तेरे प्यार
पण असेल तू काकू दिसो दर्या जाऊन तुझ्या मोगान आम्ही सदांच रावंक सोदता म्हज्या दर्या तुझ्या मोगान आम्ही रावंक सोदता गहराई मिले सागर की ऊंचाई मिले आसमान
शांदाला वासेरिया लाला, तू प्यार का सागर है मेरे खुदा मेरे यीशु, ओ तू मौगा सुदरिया, ओ बाशांदाला वासामा केरिया लाला, लिब्रा शांदाला वात्रलांदे. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. देवाचे उतर आमच्या सांगाताक आसा. देवाचे उतर आमच्या सांगाताक चलता. आमेन. हर एका वेळार तो संपूर्ण काय आमच्या सांगाताक आसा. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. आजचे देवाचे उतर पळोवया. खेरीज भाशेन ह्या उतरा वरवीं आमकां जायते जाणांक पिकोवन मेळटली. आमेन. Praise the Lord. ते उतर म्हटल्यार Luke chapter 5 verse 12. लुकाचो 5वो अवेसूर आनी 12वी वर. आनी थंय देवाचें उतर ह्या भाशेन सांगता. Luke chapter 5 verse 12. आनी जेजू खंयच्या एका गांवांत आसतना कोडान भरलेलो एक मनीस आयलो आनी ताका पळयना फुडें धरतणीर ओमटो पडलो आनी ताचे कडेन अशें प्रार्थना मागूंक लागलो. Praise the Lord. सो देवाचें उतर आयज आमकां कितें तरी शिकयता. Luke chapter 5 verse 12 अशें सांगता. आनी जेजू खंयच्या एका गांवांत आसतना कोडान भरलेलो मनीस. आमेन. कोडान भरलेलो मनीस. एक अशें कोड जे केन्ना बरें जायना, जे अशें कोड जेका वास येता, एक अशें कोड जितूनसून पेन जाता, एक अशें कोड जितूनसून संपूर्ण कांय त्या मनशाक दूख जाता. Praise the Lord. जर कोडकारांचें जिवीत जर तुमी नियाळ्यात जाल्यार आनी कोडकारांचें जिवीत जर तुमी पळयल्यात जाल्यार कोणूच खंयचोच कोडकारी जल्मांतान कोडी नासता. जल्मांतान कोडी नासता. तर जल्मांतान एक सोबीत आसता, तेका एक नांव आसता, तेका एक जागा आसता, तेका एक स्टेटस आसता. हर एका मनशाक एक नांव आसा, हर एका मनशाक एक जागा आसा, हर एका मनशाक एक खेरीज भाशेन तेचो एक स्टेटस आसा. आयका देवाचें उतर कितें सांगता. खंयच्याच मनशाक आपल्या कुडीन वायट जालेलें नाका, खंयच्याच मनशाक आपल्या कुडीक पिडा येयलेली नाका, खंयच्याच मनशाक आपल्या कुडीक त्रास जाले नाका, खंयच्याच मनशाक आपल्या कुडीक लुकसाण जालेलें नाका. Praise the Lord. हर एका मनशाक आपूण एक फीट आसलेलो जावं, बरो आसलेलो जावं, परफेक्ट आसलेलो जावं. पळयात कोड ही त्या वेळार अशी पिडा आसली जी कोणाकूय जावंक जाताली, कोणाकूय, राजाक पासून प्रधानाक पासून, हर एका मनशाक पासून जो इतले दीस बरो आसतालो तो सडनली तेच्या आंगार एक अशी वस येता, ती वस तेका रूपकारी तेचो चेहरो बेरूपकार करून जाता. सोबीतकायेन भरलेली कूड तेची बेरूपकार जावंक जाता. Praise the Lord. Hallelujah. आयज आमच्या जिवितान बाबा एक कोड म्हटल्यार अशे जायते समस्या आसात आमच्या जिवितान जे आयज आमच्या जिवितान बांदून रावल्यात एका कोडा भाशेन. तुमचे फायनान्स प्रॉब्लम्स, तुमचे फॅमिली प्रॉब्लम्स, तुमचे कष्ट, तुमचे त्रास आयज घडये कोडकार चड दिसना, पूण फॅमिली मध्ये का आनी खंयच्या मध्ये का
अशी वस्तू आसात, असे प्रॉब्लेम्स आसात जे म्हाका आनी तुमकां बाबा एक कोडा परस दीत आसता, कोडा परस. पण ते वेळार जेजू क्रिस्त एका गांवांत असलो आनी कोडान भरलेलो एक मनीस आसलो, कोडान भरलेलो संपूर्ण. आयज पळय आमच्या जायते जाणांका फॅमिली प्रॉब्लेम्स आसात, जायते जाणांका त्रास आसात, जायते जाणांका दूख आसात, कितें ना कितें तरी तेंच्या घरान एक प्रॉब्लेम आसा, जो प्रॉब्लेम सेम त्या वेळार त्या कोडकाराक आसलो. आतां फकत तेचें वेगळेपण जालां. हे कोड त्या वेळार असले. आयज आमच्या जिवितान असे जायते भाशेचे प्रॉब्लेम्स आसात, त्रास आसात, जे आयज म्हज्या आनी तुमच्या जिवितान एक कोड कशें जावन रावल्या, कोड कशें जावन रावल्या. पण सडनली कोडकारांका जर पळयताय जाल्यार तेंच्या फाटल्या जिवितान पळयताय जाल्यार अशें कांयच नासलें. तेका एका गांवान नावाजलेले जागा आसली, नावाजलेले एक घर असलें, पूण सडनली तेंच्या जिवितान एक अशी वस्त जाता आनी सडनली तेचे एक रूपकार बेरूपकार जावंक पावता. आमेन. सेम तुमच्या लायफान सुद्दां तशेंच घडटा. जायते वेळार सगळें सारकें चलत आसतना अशी एक वस्त अचानक येता, जी वस्त आमकां डिस्ट्रॉय करून उडयता, तुमकां डिस्ट्रॉय करून उडयता. डिस्ट्रॉय करून. काल राती ताकाय आमचें जिवीत बरें आसलें, काल ताकाय हांव सगळ्या खुशालकायेन आसलो, पूण अशी एक वस्त येयली आनी म्हजें लायफ पिट्यार करून उडयली. हालेलुया. पळयात हाचें तें देवाचें उतर आसा. घडये हांव हेच्या आदी पासून तेचेर प्रीच केला, पूण आयचें देवाचें उतर पवित्र आत्मा डिफरंट भाशेन सांगता. लूक चॅप्टर 5 वर्स 12. लुकाचो 5वो अवेसून. आनी 12वी वर. आनी जेजू खंयच्या एका गांवांत आसतना कोडान भरलेलो एक मनीस थंय आयलो. कोडान भरलेलो. तुमकां सांगल्या भाशेन त्या वेळार कोड म्हटल्यार एक बेईमानाची वस्त, त्या वेळार कोड म्हटल्यार एक अपमानाची वस्त, त्या वेळार कोड म्हटल्यार एक दुखीची वस्त. कित्याक ती वस्त जल्माथान आवयच्या कुशव्याथान नासता. ती वस्त ज्या वेळार तूं जल्माक येता त्या वेळार जायना, पूण सडनली एक वेळ असो येता, ते दिश्टी पडटा. कालच्या राती सगळें ओके असलें, आयच्या राती ते दिश्टी पडले. अशें आयज घडये हे कोडकार दिसनात, पूण आयज पासून आमच्या जिवितान, तुमच्या जिवितान ते फॅमिली प्रॉब्लेम्स आसात. एका कोडा भाशेन अपमाने, लजेचे, त्रासाचे, दुखीचे. आयज दर एकल्याक एक फॅमिली प्रॉब्लेम्स आसा, दर एकल्याक एक त्रास आसा, दर एकल्याक एक दूख आसा. हालेलुया. पूण त्या सगळ्याचेर एक सोल्युशन आसा. आयज जशें कोडान भरलेलो मनीस जसो जेजू लागीं येयलो न्हू, तशी पयली शेप करात. तुमच्या जिवितान जर फॅमिली प्रॉब्लेम्स आसा, तुमच्या जिवितान जर त्रास आसा, जर तुमच्या जिवितान दूख आसा, पयलें काम करात, जेजू लागीं वचात. आमेन. सगळ्यान बेस्ट काम तुमच्या लायफांतलें. ज्या वेळार तुमकांच तुमी वीक सजमतात, तुमकां तुमी एकसुरी सजमतात, तुमकांच तुमी खालाक सजमतात, तर पयलें काम जेजू लागीं वचात. आमेन. कित्याक हर एका प्रश्नाचें उत्तर तो आसा. रेव्हलेशन चॅप्टर 1 वर्स 8 क्लियर म्हणटा, प्रकाशणेचें पुस्तक 1 अध्याय 8. हांव अल्फा आनी हांव ओमेगा, हांव सुरवात आनी हांव शेवट. पण ज्या ताकायत आमचे जेजू क्रिस्ताक आमी सुरवात करना, त्या ताकायत आमचो एंड सारको जावचो ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पण आयचे देवाचें उतर तेंच सांगता. तो मनीस आयलो आनी ताका पयना फुडें धर्तरणीर ओमतो पडलो म्हणटा. धर्तरणीर ओमतो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागोंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अशें मागोंक लागलो.
सायबा तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. सो हय त्या कोडकाराक गॅरंटी आसली जेच्या लागीं हांव गिमेर पडला तेका म्हाका बरो करूंक जाता. सो तशेंच आयज तुज्या आनी म्हाज्या लायफान जर आमी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास ठेयता तर तो म्हाका म्हजी परिस्थिती बदलूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. आयज जर हांव जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता तर तेका म्हजी परिस्थिती बदलूंक जाता. आमेन. येस बाबा, येस. कित्याक जो कोण तेच्या लागीं येता तो आतां ताका सेम रावना, तो बदलत चल्ला. आमेन. जितले जाण जेजू लागीं येयले ते निराश जावन वचोंक ना, ते खुशालकाय जावन गेले. आमेन. आनी जितले जाणीन तेका सोडले तितले जाण निराश जावन गेले. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पळयात देवाचें उतर आमकां खूब कितें शिकयता आनी देवाचें उतर आमकां खूब कितें सांगता. तेराव्या लायन पळयात कितें म्हणटा. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हटलें हय म्हाका खोशी आसा, तूं नितळ जा. आनी तेच घडयेक ताचे कोड नाच जाले. प्रेज द लॉर्ड. तेच घडये पळयात आयज जे आमचे भितर जे प्रॉब्लम्स आसात, फॅमिली प्रॉब्लम्स, एका कोडा भाशेन दुखीचे त्रासाचे एका मिनटान सॉल्युशन आसा तेका लागीं. ते म्हटल्यार जेजू लागीं वचप आनी जेजू सांगाताक उलोवप. आमेन. ज्या वेळार तूं जेजू सांगाताक वयताय आनी ज्या वेळार तूं जेजू सांगाताक उलयताय हर एका वस्तूचेर तुका विजय आसा. हर एका वस्तूचेर. प्रेज द लॉर्ड. हर एका वस्तूचेर विजय आसा. हर एका वस्तूचेर. पण जायती जाणां न्हू आमी जेजू लागीं वचोंक पळयना. जायती जाणां आमी आमचे प्रॉब्लम्स आमी सॉल्व करूंक प्रयत्न करता. जायती जाणां हांव अरेना, ओके हांव करता. ना 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 बाबा. ज्या वेळार तुमच्या लायफान प्रॉब्लम्स येता पयले विचारात ह्यो प्रॉब्लम्स कित्याक येयला तो. खूब गरजेचें. जर तुमकां खबर ना तो प्रॉब्लम कित्याक येयला तो घडी प्रॉब्लम तो बरो जातलो पूण परतून तसलो प्रॉब्लम उद्भवतलो कित्याक तुमी तेचे रिजन सोदून काडूंक ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तुमी तुमच्या जिवितान येयलेल्या प्रॉब्लमचे रिजन सोदून काडटा परतून तो प्रॉब्लम तुमच्या लायफान येयना. आमेन. कित्याक जाणा तुका जाणा आसता तो प्रॉब्लम येवच्या आदी म्हाका कितें करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायती जाणां आमी फसतांव खंय आमी आमच्या प्रॉब्लम जे कितें आसा कित्याक लागून येयला हें सोदून काडना. हालेलुया. सोदून काडना आनी ज्या वेळार सोदून काडटा न्हू त्या वेळार आमकां परतून तो प्रॉब्लम जायना. परतून तो प्रॉब्लम जायना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आयज जाण पळयात कितले जाण न्हू आपले प्रॉब्लम्स घेवनूच चलतात. लायफभर आपले प्रॉब्लम्स घेवन चलतात. आयज येयलो फाल्यां प्रॉब्लम सॉल्व जालो परत परवा तोच प्रॉब्लम आसा. परत एका म्हयन्यान तोच प्रॉब्लम आसा. परत एका वर्सान तोच प्रॉब्लम आसा. रिजन कितें. परतून परतून तुमच्या लायफान तेच प्रॉब्लम कित्याक येतात. पयलें म्हटल्यार सोदात म्हज्या लायफान हे प्रॉब्लम्स कित्याक येयलात. ज्या ताकाय तुमी सोदनात नात, ज्या ताकाय तुमी बसोन पवित्र आत्म्या लागीं उलयनात नात हे म्हज्या लायफान प्रॉब्लम्स कित्याक आसता, हे प्रॉब्लमचे रिजन कितें, हे प्रॉब्लमचें कारण कितें, त्या ताकाय तुमकां जैत मेळोवचें ना. तुमी जैतिवंतपणा परस व्हड जावच्यात ना. तुमकां सजमोवची गरज ते प्रॉब्लम म्हज्या लायफान कित्याक येतात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बाबा खूब गरजेचें आसा. नातर कितें जाता हांवें पयल्या म्हज्या दोळ्यांनी जायतीं जाणां तशेंच आपल्या लायफांतले प्रॉब्लम घेवन चल्ले आनी ती अशे भाशेन डिक्लेअर करतात आतां ब्रदर आमकां तशेंच रावंक जाय, आतां कितें आमचें, आतां ह्या प्रॉब्लमासून अशें ना. देवान तुका जैतिवंतपणा परस व्हड दवरला. देवान तुका आपलो हाय प्रिस्ट केला. देवान तुका याज्ञीक केला. देवान तुका सगळी आपली हत्यारां तुका दिल्या. देवान तुका विजयी केला. तुका केन्नाच 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 खाला पडोंक जायना. तुका केन्नाच पराजय जावंक जायना. कित्याक देवाचो विजय तुजे भितर आसा. हें आतां सोडात. जायतीं जाणां म्हणटा हांव आतां कितें ब्रदर, हांव तसोच आसतलो, आतां कितें हांव अशींच रावतलें, आतां कितें हांव तसो ना 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 ना. तुका देवान सेम रावंक आपोवंक ना.
तुका देवान मल्टिप्लाय वाडोवंक आपयला. आमेन. तुका देवान वाडोवंक आपयला. हर एक जी भुरगीं आसा न्हू ते देवाची देणी जावन आसा आनी देवान एका वरवीं 1000 केल्या, वाडयल्या आनी देवान तीच तुजे भितर ताकद घातल्या वाडोवची. आमेन. पळयात, शिकपान येयले, त्रास लायफान येयले हे प्रॉब्लम्स ना, पूण प्रॉब्लम्स आसा तशेंच लायफान रावणें. आमेन. हालेलुया. शिकपान येयले, प्रॉब्लम्स लायफान येयले. ओके, चुकीक लागून प्रॉब्लम जाता, शिकपणाक लागून आमच्या लायफान प्रॉब्लम जाता. प्रॉब्लम ना, कित्याक शिकपण घडी येता, प्रॉब्लमून तुमच्या लायफान येता, पूण प्रॉब्लम आसा ते शिकपणान मरणे, प्रॉब्लम आसा त्या प्रॉब्लमान तुम्ही रावणे. प्रेज द लॉर्ड. ना, देवान तुमकां शिकपणानसून विजयाच्या वाटेक गेला. आमेन. कोडकाराक फकत इतलेच म्हणले, तुका खोशी आसा, तुका निता जांग, तेणे म्हटलें येस, जा बरो. आमेन. इतली सिंपल आसा हिलींग, इतले सिंपल आसा तुमच्या लायफांतले प्रॉब्लम सॉल्व जावंक. आमेन. तुमी रे इतले ब्रदर, येस बाबा, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सांगता, इतले इजी आसात प्रॉब्लम आमच्या लायफांतले सॉल्व जावंक, इतले इजी आसा. आमी तेचेर काम करना ना, आमी तेचेर काम करना ना देखून आमकां ते हार्ड दिसता. जितले तुम्ही देवा वांगडा खेळटाला, जितले तुम्ही देवा वांगडा एकवट करता, जितले तुम्ही देवा वांगडा रिलेशन जोडटाले, तितले तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व जायत वयतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. घडये तुमच्या लागीं आज कांय ना आसा, पूण सगळ्यान व्हडलो श्रीमंत तूं आहे. आमेन. कित्याक जाणा, जेजू क्रिस्त तुजे भितर आसा. आमेन. आनी जर तुजे लागीं सगळें आसा पूण जेजू क्रिस्त ना, सगळ्यान व्हडलो भिकारी तूं आहे. आमेन. इम्पॉर्टंट म्हज्या देवाक, म्हज्या जेजू क्रिस्ताक तुमचे भितर घ्या आनी वाडात. कित्याक तेजे सामर्थ्या वरवीं तुमकां जाय तें करूंक जाता, जाय तें करूंक जाता, जाय तें करूंक जाता. पळयात, परतून एक पावट सांगता, तुमच्या प्रॉब्लम्सान, तुमच्या शिकपणान रावणें सारकें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. शिकपण प्रॉब्लम घडये तुमच्या लायफान येयल्यात, अजून पासून आसात, अजून पासून ते प्रॉब्लम्स आसा, ते पूण त्या प्रॉब्लमान रावणें सदां काळ ह्यो प्रॉब्लम आसा. कित्याक देवान आमकां सेम रावन केन्नाच आपोवंक ना. देवान हर एका वस्तूचेर आमकां अधिकार दिला, हर एक वस्तू आमकां बायंड करूंक, बांदून हुकूम घालूंक, जीवच्या पांया लागीं ओडोवंक आमकां अधिकार दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अधिकार दिला. सो पळयात बाबा, देवाची उतर आयज तेंच सांगता. तेणी फक्त इतकें विचारलें, तुका खोशी आसा, न्हिता जा. कोडकारान म्हटलें येस, म्हाका खोशी, जा न्हिता. हिलींग, तुमचे फॅमिली प्रॉब्लम्स, तुमचे कसलेय प्रॉब्लम इतले इजी आसा. देवा लागीं उलाय, आनी भाशेन टंग स्ट्रेट उलाय, वाडत आनी इजी रित्या भायर पडटले. हालेलुया. आयज जे तुमी चिंतता, फाल्यां चिंतूंक पावच्यात ना. आयजचो जो प्रॉब्लम आहा, फाल्यां घडये तो प्रॉब्लम नसतलो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. कित्याक तुमी देवाचे चिंतूंक लागल्यात. आमी ज्या वेळार आमी देवाचे चिंतता, प्रॉब्लम्स खाला पडटात, प्रॉब्लम्स खाला पडटात. कित्याक तुज्या विचारान देवाचें स्नान वयर रावता. आमेन. थँक्यू जेजूस. हे दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, तेंच्या जिविता पासून ती सेम रावचे ना. जेजू आयच्या दिसा उपरांत सेम रावचे ना. म्हज्या देवा ती बदल केली. कित्याक तुवें आमकां बदलूंक हाडला, तुवें आमकां नया वाटेच्या जिविताच्या वाटेर हाडलाय, जिविताच्या वाटेर. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता आनी सदां काळ तुमचो मोग करतलो. आमेन.